बाबा भयणीनो, स्पेस नॉन कन्फ्युजिन हो एक बुल ऑफ इंडिक्शन कितें भाशेन पाप साहेबान ह्या महाउत्सवीक वर्साक 2025 ह्या वर्साक हे भायर काडलां. एक ल्हानशी शिकवण हाचो विशय जावन आसा, आमी सगळीं बोरमाशाची यात्रेकारां, वी ऑल पिलग्रिम्स ऑफ होप. बोरमासो आमकां निराशी करिना. द होप डजंट डिसअपॉइंट अस. हे पाप साहेबाचो हुस्को दर एका संवसारांत जियेतल्या अदी करून क्रिस्ती भावार्थ्यांक की बोरमासो जावन आसा देवालें देणी. बोरमासो आमकां जिवीत दिता. बोरमासो आमकां फटयना, पूण बोरमासो आमकां नव्या जिविताक पावयता. बोरमासो म्हणल्यार कितें भाव न्हू, आमी थोड्याशा मुद्द्यांनी आमी पळोवया. जेन्ना तूं एक झाड लायताय, दर तूं एक बी लायताय आनी एक बियाक तूं परतून परतून झाडाक उदक घालीत रावता. ह्या झाडा सवय येवन तूं पळयता केन्ना काय हें झाड वाडटलें, केन्ना काय झाड हें फळां दितलें, केन्ना काय हें बी वाडटलें, केन्ना काय हें बी वाडून झाड जावन फुलां दितलें. हो एक बोरमासो घेवन तूं ह्या फुलाक, ह्या झाडाक आनी बियाक उदक घालीत रावता. तें येवूं येनाका, कितले दीस जातले हें तुका खबर ना, पूण एक बोरमासो तुज्यान आसा ह्या झाडाक, ह्या बियाक उदक घालपाचो. दुसरी वस्त आमी घेवया. आमच्या जिवितांत जायते फावटी पिडा जाता आनी ल्हान ल्हान पिडा जाता तेन्ना आमी परतून परतून दोतोराशी वेता, एपॉयंटमेंट आसतात. हांव जाणा हे पिडेंतलो हांव भायर सरतलो, वो हांव जाणा म्हण हे पिडे वरवीं हांव मरतलो, बट तरी एक बोरमासो म्हज्यान आसा. त्या पासत हांव परतून परतून त्या दोतोराशी वेता, जावं वखदां वरवीं वो ताच्या सांगण्या वरवीं, वो ताणें दिल्लें म्हाका वखदां वरवीं हांव म्हज्या कुडीची राखण करता, हांव म्हजी भलायकी सांबाळटा. एक बोरमासो म्हज्यान आसा की हे पिडेंतल्यान हांव भायर सरतलो. तिसरी वस्त बोरमासो म्हणल्यार कितें गाय. जेन्ना हांव रातचो न्हिदूंक येतना भाव न्हू, फाल्यांच्या दिसाक उठतलो वो ना उठतलो तें कोणाक खबर ना. हो बोरमासो आमचो की हांव उठतलो ना उठतलो, पूण तरी आमी रातची न्हिदूंक येतना आमी आलार्म दवरता, सकाळीं 5 उठोवं, सकाळीं 6 उठोवं. म्हणटच हो एक बोरमासो आमकां. हो आलार्म कित्याक तो म्हाका उठयतलो, फाल्यांच्या दिसाक उठतलो ना उठतलो तें देवाचेर आसा, पूण तरी म्हज्यान एक बोरमासो आसा की हें आलार्म म्हाका उठयतलोच. हो एक आमच्या जिविताचो बोरमासो. भावनो, आदल्या काळार देवान जायत्या जाणांक बोरमासो दिलो, प्रवाद्यांक, राजांक. देखीक आमी पळोवया बोरमासो दिलो मोजेसाक. जेन्ना मोजेसाक आपयलें आनी सांगलें मोजेस हे म्हजे इस्रायल पुरजेक इजिप्तांनी सोडूंक जाय, आनी तेन्ना मोजेसान म्हणलें सायबा म्हजें उलोवंक जायना सारकें, आनी तूं म्हाका कितें फुडारी करताय. पूण देवान सांगलें मोजेस भियेनाका, हांव तुज्या सांगात आसतलो. आय एम गोइंग टू बी देयर विथ यू. तुजे वरवीं हांव वचून हें मिलाग्र करतलो, तुजे वरवीं हांव तांकां सांबाळटलो. हो बोरमासो घेवन मोजेसान हे इस्रायल पुरजेक तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून गुलामपणांतली नव्या जिविताक पावयली. दुसरो आमकां आसा जुजे. जेन्ना जुजेक ताच्या भावांनी विकलो इजिप्ताक, जुजे आपूण कितें करतलो काय हें चिंतून एक नवो बोरमासो घेवन देव ताच्या सांगाताक चल्लो. जेन्ना तो इजिप्ताक पावलो, जायते कोर्स ताका पडले. 2 दिसाक तो देवा लागीं झुजतालो, सायबा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका हे होपणान घातलाय, कित्याक म्हूण तुवें म्हज्या दुस्मानाच्या हातान म्हाका घातलाय. तरी जुजे देवाचेर पात येवन जियेलो, देखून एक बोरमासो ताच्यान वाडलो. देखून जुजे इजिप्ताचो राजा जावंक पावलो आनी इस्रायल पुरजेक ताणें सोडयली. आमकां आसा दानियल प्रवादी, ताचे इश्ट. देवाक सदांच ते रावले भावार्थान, देवाचें नांव तांणी गाजयलें. तरी नाबूकदनेझार
तांकां जायते त्रास कोस दिवंक लागलो. तांणी निमाणे पासून नाबुकदनेझारान ताचे इश्टांक आनी दानियेलाक उज्यान उडयले, लासून मरूंक. पूण एक भरवसो घेवन तांणी उज्यान देवाची तुज तांणी केल्ली जाणा जावन की देव आमकां सांडचो ना, देव आमकां लासूंक दिवचो ना. असलो भरवसो घेवन भावा भयणीनो, इस्रायल पोरजेक एक नवो भरवसो देवान दिलो आनी तो म्हणल्यार जोआव बादशा वरवीं. जेन्ना जोआव बादशाक ह्या संवसारान देवान धाडलो एक तयारी करूंक, आपले पोरजेक एके भाशेन पातकांनी तयारी दवरूंक, पातकांनी सोडून काडोकांतली काडून तांचे जिवीत एका सरवंडाराक तयार दवरूंक. आनी भाग्योन जोआव बादशान ही तयारी, आत्मीक तयारी आपले पोरजेची केली. तांच्या काडोकांतली, तांच्या पातकांतली, तांच्या निराशेपणांतली तांकां एक भरवशाचो उजवाड दाखयलो आनी सांगलें, पळयात एक इस्रायलाचो नवो उजवाड उदेतलो आनी हो उजवाड तुमकां जिवीत दितलो. हो उजवाड तुमच्या निराशेपणांतलो, तुमच्या दुखांतलो, कश्टांतलो, पातकांतलो तुमकां भावनो सोडयतलो. आनी अशेंच घडलें. जेजू भरवशाचो दिवो, भरवशाचो संदीर ह्या संवसारान आयलो. जेजून आपलें जिवीत ह्याच भरवशान दर एक पावल तांणी फुडें मारलें. सगल्या कुड्ड्यांक, तोंड्यांक, मोन्यांक, बेऱ्यांक, कोश्टोतल्यांक. आनी आयज शिव वर्तमानान आमी आयकलां कशे तरेन जेजून ह्या कुड्ड्यांक नोंदो दिली. सगळ्यांक, पातक्यांक जावं ताचेशें आयलोल्यांक ताणें केन्नाच परतून रिकामें धाडूंक ना. पूण जेजून तांकां त्या त्या पावलार तांचो भावार्थ वाडयलो, तांचो भावार्थ उचारून घेतलो. तुमी म्हजें स्वत मानतात, तुमकां भरवसो आसा. आनी ताणें म्हणलें, होय सायबा. तितल्यांकूय जेजून सोडवण दिली, तितल्यांचोय भरवसो वाडोवन तांकां सोडवण दिली. एक नवो उजवाड तांकां भावनो जेजून दिलो. आयज जेजू आमचे लागीं होच भरवसो मागता. आनी ते पासून आयज हीच वात आमी आमचे मुखार आमी उजवाडल्या. हीच वात, ही प्रवादीक वात आमी म्हणटा, भरवसो दितेली वात, भरवशाची यात्रा चलोवन आमकां आदार दितेली वात आयज आमचे फुडें आसा. ही वात पेटोवन आमच्या मनान हाडटना पाप साहेबाचो उडास आमी करुया. भागून पाप साहेबान आमकां केरी भाशेन ह्या दाखल्या वरवीं, ह्या केरी भाशेन बुल ऑफ इंडिकेशन हातूंतल्यान आमकां उगडास केला की आमी सगळीं यात्रेकारां. भरवसो देवालें देणे आनी हो भरवसो आमच्यान आमी पोसरांक जाय, कित्याक तो आमकां केन्नाच निराशी जावंक दिवचो ना. जरी तर भावार्थान आमी त्या देवाचेर भरवसो दवरून ही जिविताची वाट सोडली जाल्यार, आनी जिविताची वाट सोडून भावनो आमी दरेकल्यांनी ह्या भरवशाचे दिवे जावचे आसात. आमी दरेकल्यांनी ह्या भरवशाचे दूत जावचे आसात. कशें? पयले सादीर मेळुया आमच्याच कुटुंबान खंय आमच्यांनी भरवसो एकामेकाक दिवंक जाता. पयले सादीर भावनो, एक चेडो आयज लोक जावपाक सोदिनात. आयज जे लग्नां जिवितांत कितें घडटा ती सगळी नेगेटिविटी, सगळे आमचे वायट मोतीन आसा. हें पळोवन आयज जायते आमची तरणाटी लोक जावंक सोदिनात. असल्या तरणाट्यांक लोक जावंक फुडें सरतल्यान आनी नेगेटिविटी दाखयतले सगळे जायते नवे कुटुंब जे लोक जावन एके भाशेन फोडवून जाल्ले आसात, सोयतीवून जाल्ले आसात. ह्या कुटुंबांतल्यान तांकां भरवसो दिवंक, टू गिव अ टेस्टिमनी ऑफ फेथ एंड होप एंड लव टू दिस न्यू यंग यूथ ऑफ अस. दुसरी वस्त, आयज जायते घोव बायलांमध्ये घुसपोट जाल्लो आसा. आयज जायते घोव बायलांमध्ये डिवोर्सी जाल्ले आसात, एनालमेंटाक घेतात, आपले जे लोक जिवीत सोबयतात. असल्यांक खुर्सार मेळोल्या जेजूचे नदर मारून एक भरवसो दिवंक, तांच्या ह्या काडोकांतली तांकां निवारूंक आमी दुरेका क्रिस्ती भावार्थ्यांनी ह्या कुटुंबान, ह्या घोव बायलेक एके भाशेन बळ दिवंक तांकां भरवसो दिवंक. आयज कितल्या भुरग्यां मदें भरवसो सोडलेलो आसा. आयज कितलीं भुरगीं शिकोना जावन वायटाक लोबदल्लीं आसात. तांकां ह्या जेजूचे नदर मारून तांकां भरवसो दिवंक, तांकां परतून पवित्र सुवेन हाडून. आयज कितलीं आवय बापूय लोक जावन चेडो
भुरगे जायना जावन निराशेपण आसात। आयज कितले जाण आपल्या जिवितांत फसवतात लोचेक लागून सांपळलेले आसात। कित्याक भुरगे ना, 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां। आयज असल्या नव्या जोडयांक आमी बोरमासो दिवचो आसा। घडी 10-12 वर्सां जालीं। आयज कितलीं भुरगीं जल्माक येतात, एडॉप्शनान तांकां व्हरून ह्या भुरग्यांक एक आवय बापूय दिवंक जाता। आयज कितलीं भुरगीं वाटेर पडलेलीं आसात, आयज कितलीं भुरगीं सोडलेलीं आसात। असल्या अनाथ भुरग्यांक आमच्यांनी एडॉप्ट करून एक नवो बोरमासो, एक आवय बापायचो आमच्यांनी घेवंक जाता। आयज कितले आमचे तरणाटे सर्वीस ना जावन, सारके शिकप ना जावन बेकारपणान जियेतात। आयज असल्या तरणाट्यांक, असल्या भुरग्यांक बाबलो आमच्यांनी एक बोरमासो दिवंक जाता। कसलो बोरमासो? पोलीस खातीर ह्या भुरग्यांक उमेद दिवंक शिकपाची। जायत फावट भुरगे फेल जातात आनी जायत फावट फेल जातात म्हूण आमी तांकां दोशी करता, वी डिमोटिवेट देम। पूण असल्या तरणाट्यांक शिकूंक अदीक मजबूताय दिवंक। आयज सर्वीस ना जावन जाय लोक ह्या कामांनी भायर गांवांनी वेतात, दुडू कमांक वेतात। आपल्याचे जायते टॅलंट्स आसात, गुण आसात, ते सोबयतात आनी भायर वेतात एक गोंय सोडून। आयज असल्या तरणाट्यांक आमच्यांनी बोरमासो दिवंक जाता, जावं तांच्यांनी ल्हान ल्हान धंदे करून, ल्हान ल्हान बिझनस करून। आयज आमच्या गोंयांत गोवा डायमेन्शन आसा, जेम आमी बिझनस एंटरप्रेन्योर्स म्हणटा, तांकां जाय तो आदार सहकार दितात। दे आर सपोर्टिंग अ यंग यूथ टुडे। ते भायर वचना जावं, निराशी जायना जावं, आपले जिवीत सोडिना जावं, सोऱ्याक लोक दिना जावं, पूण ह्या तरणाट्यांनी असले ल्हान ल्हान धंदे घेवन आपल्याचे व्हडले बिझनसमॅन जावंक जाता। म्हणटकूच असल्या निराशे जाल्ल्या कुटुंबाक आमच्यांनी एक बोरमासो जावंक जाता। आमच्या समुदायांनी आयज जायत्या शेजाऱ्या मदें, सामाऱ्या मदें जायती अंतर जाल्ली आसा। धर्मा मदें असले सगळे आमच्यांनी एक बोरमासो दिवंक जाता, तांकां एक पाठिंबो दिवंक जाता, एक पॉझिटिव्हिटी आमच्यांनी बांदूंक जाता, एक बरेपण एकामेका सगळे आमच्यांनी बांदूंक जाता। आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्या सगळे एक मोग, एक एकचार समुदायाक सांगाता मेळोन एक आमचो एकचार एकूट आमच्यांनी बांदूंक जाता। आनी ते पासून आमी एकामेकाक भेट दिवन, शेजाऱ्यांक जावं फुडाऱ्यांनी भेट दिवन हो बोरमासो आमच्यांनी एकामेका सगळे वाडो जाता। ही वाती भाशेन असल्या दुबावान जियेलोल्यांक, असल्या निराशेपणान जियेतोल्यांक आमच्यांनी प्रवादीक वाद, आमी उजवाडाची वाद, बोरमाशाची वाद जावंक जाता। तिसरे स्वादीर आमचे पवित्र सभेन आयज जायते पवित्र सभेन जायते याद दिवपाक निराशे जाल्ले आसात, कोण फुडारी कोण घेनात। असले निराशेपणान पवित्र सभेच्या बडी वावरान आमच्यांनी एक बोरमासो घेवन जाता। कसलो बोरमासो? आमच्या कुटुंबांनी भेट करून, आमच्या फुडाऱ्यांक एक पर्सनल भेट करून, तांकां मोटिवेट करून, तांचे बरें उलोवन, तांकां एके भाशेन उस्कावून, तांकां मोटिवेट करून आमच्यांनी आमच्या फुडाऱ्या वरवीं ह्या कुटुंबांनी वचून भेट दिवंक जाता। आनी हे तरेन जायतो बरो वावर पवित्र सभेचो बोरमाशान आमच्यांनी फुडें व्हरूंक जाता। दुसरे स्वादीर जायतो आमचो क्रिस्ती भाव भयणां हो धर्म सोडून वेतात, निराश जाल्ले आसात, वो वेळे कोश्टाक सांपडलेले आसात, वो गरजेक सांपडलेले आसात। असल्यांक आमच्यांनी आदार सहकार दिवंक जाता, जावं दुडो वाटेन, जावं ताच्या मना वाटेन, जावं ताच्या मानसीक दुयेंसा वाटेन, वो कुडी दुयेंसा वाटेन, वो वेळे ताच्या हेर गरजांनी आमी आदाराची जावंक जाता। And when we are there for them, they can really enjoy our hospitality in our religion. त्या पासत आमी एकामेकाक आदाराची जाता तेन्ना आमच्यांनी धर्म आमचो सांबाळूंक जाता। आमची जायती निराशी जाल्ली आसात भाव भयणां, जाय पावटी इगोचे दिसा घेनात, जाय पावटी कार्यावळी वांटो घेनात, आपल्या जिवितांत भोरलेले आसात, आपल्या संवसारान आसात। तांचे सगळे एक बरें उतर दिवन, तांकां आमी भेट दिवन, तांचे सगळे आमी उलोवन, तांचे सगळे वेळ दिवन, तांकां आयकून, पाप साहेब आमकां परिशदेन उलो मारता, आमी असल्या निराशेपणान सांपडलेल्यांक आमचो वेळ दिवन, तांचे प्रश्न आमी आयकून घेवन, आनी जेन्ना हें हांव करता तेन्ना भाव भयणो हांव तांकां एक नवो बोरमासो दिता, एक नवो कार्य जेजूचे फुडें व्हरून हांव तांकां बळ दिता, हांव पाठिंबो दिता, हांव घोटाय दिता। चवथे स्वादीर एका समाजान आयज जायते आमी वायट पडयता, आयज कितले आमी ऑब्सेगी पडयता, कितले आमी आत्मघात पडयता, कितले आमी घोर पाठ पडयता जाल्ले।
कितले आयज आमी वायट आमी पडयता, कितली झुजां आमी पडयता, कितले मारामारी आमी पडयता. कित्याक जाता काय? कित्याक आयज शांती ना. आयज एकामेकाच्या काळजांत ही शांती ना. कोण तांकां भरवंसो दितलो, कोण तांचो बोवाट वाडयतलो. आयज असले काळोखान जियेतल्यान, कुड्डेपणान जियेतल्यान, आत्मीकतेच्या कुड्डेपणान जियेतल्यान कोण तांकां भरवंसो जातलो? तूं आनी हांव. जेन्ना आमी कुटुंबान, आमी समुदायान, आमचे पवित्र सभेन जर आमी असलो भरवंसो दिलो जाल्यार आयज हो भरवंसो समाजान मेळटलो. हो उजवाड आमी जर हांगा पेटयलो जाल्यार हो एक उजवाड एक-एकल्यान जर आमी वात पेटयली जाल्यार हो वातीचो उजवाड, प्रवादीक उजवाड संवसाराक पावतलो. होच भरवंसो बाबनो आमी दिवचो आसा. बाब साहेब हेच आमकां दुरेकल्याक उलो मारता आमचे पवित्र सभेक की आमी भरवंशाची यात्रेकारां न्ही सोबत आमी आमच्याच धर्मान, आमचेच इर्गोजेन, पूण जेन्ना आमी आमचे पवित्र सभेन ह्याच भरवंशाचो उजवाड आमी वाडयता, ह्या उजवाडान दुसऱ्यांक काळोखान चलतल्यान, दुसऱ्यांक निराशेपणान आसतल्यान, दुसऱ्यांक भिरांतीन जियेतल्यान, दुसऱ्यांक वायटान जियेतल्यान, दुसऱ्यांक पिडेन जियेतल्यान बाबून तूं आनी हांव भरवंसो जावंक जाता. आयज होच भरवंसो घेवन कितें भाशेन आमी जिविताची वाट चलुया, ही यात्रा बाबूनो आमी चलुया. देवाने काय बरें देणें तुमकां आनी म्हाका दिलां बाप्तिस्माच्या संस्कारान. जेन्ना वाट पेटोवन आमच्या आवय बाबाच्या मदत पत्नीच्या हातान दिल्ली वाट आनी आमकां ह्याच भरवंशान भारतान चलयतले म्हणून तांणी भास दिली. हीच वाट आयज पासून झडत आसा आमच्या मुखार. तर होच भरवंसो घेवन आमी आमच्या जिवितान असले निराशेपण येता तेन्ना आमी खुर्सार बांदलेल्या जेजूचेर आमी दोतोर घालुया. आनी ज्या भरवंशान जेजू खुर्सार चडलो, आमा मनशांक, आख्ख्या मनशां फुडार सोडवण दिवन तूं आनी हांव हीच खुर्साची वाट चलुया, हीच उजवाडाची वाट आमी धरुया, हीच भरवंसाची वाट धरुया. आमी एकामेकाक सोडवण दिवन, एकामेकाक काळोखांतली, निराशेपणांतली, भिरांतींतली, लोजेंतली सोडवण दिवन. हेच करून आयच्या मिसान ह्या आमच्या पयल्या शुक्राराक जेजू सारके काडीस आमकां मागुया. भरवंशान भरलेले काडीस, दुसऱ्यांक तेकोडी दितले काडीस आयज आमकांय साहेबाक हे काडीस दिवून आमी मारयेक फुडें घालून बापा लागून मागुया.